गवळी आणि देवदूत. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अभिस्फोट 2 वोळ 8-20. त्याच केद्या गावांत रात बारो करून गवळी आपले हिंड राखताले. सर्वेस्पराचो एक दूत ताचे सुरशी उबो जालो आणि सर्वेस्पराचे तेज ताचे भोंवतणी परजळले आणि ते भिवून तरतरले. देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां आनी होच संतोश सगळे परशेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवणदार जल्मला, तो ख्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां कुणा फाल्यांनी गुठलायलोलो आनी कावणीत दवरलोलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना ओचितूच त्या देवदूता बराबर देवदूताची एक उरपंच सर्गार धांवन देंवलोली दिश्टी पडली. भोव उंचेल्ल्या सर्गार आसत्या देवाक महिमा आनी पृथ्वीर आसत्या मनशाक ताची दया आनी शांती. आनी देवदूत तांचे सुरशिल्ले काडून सर्गार वेतूच गवळी एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमी बेतलहेमाक वचुया आनी जें कितें घडलां आनी सर्वेस्परान आमकां घडीत केलां तें पळोवन येवया. आनी वेगीं वेगीं वच जाल्यार मारिया, जुजे आनी कावणेन दवरलोलो बाळूक तांकां मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन जें कितें ताचे विशीं तांकां सांगलोलें तें ताणें परगट केलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगलोली खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. मारिया ह्यो सगळ्यो घडण्यो आपल्या काळजांत घडोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाक महिमा दीत आनी ताची वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. देवाचें उतर हे देवाचो व्हड उपकार.